नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारूया हेडलायन्साचेर. उदरगतीच्या बाबतीत गोंय आसा खूब फुडें. 2035 ते 37 मेरेन गोंय जातले विकसीत, सांगता गृहमंत्री अमित शाह. म्हजें घर येवजणेचें केलें उक्तावण, गोंयकारांक दिलो स्वदेशीचो नारो. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर केल्लें आंदोलन समाज वावुरपी आनी विरोधी आमदारांच्या आयले आंगलट. पणजे पुलिशेन विरोधी आमदार धरून समाज वावुरपी आनी 450 लोकांचेर घातल्यो केशी. कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो प्रश्न सुटावो करून मयेकारांक दितले जमनीचो मालकी हक्क, सांगता आपाचे राष्ट्रीय निमंत्रक आनी दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. फेरीबोट कर्मचाऱ्याचेर जीव घेणो हल्लो करप्यांक पुलिशेन घेतले ताब्यात. 2 ऑक्टोबराची घडणूक, फुडलो तपास चालू. भाजपा आड युती खातीर आसा तयार. ही युती गोंयच्या हितापुरती आसतली मर्यादीत, सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब. ओपा प्रकल्पातल्या उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम पुराय. पणजे वाठारांतल्या नळांक रोखडीच जातली उदकाची पुरवण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हजें घर ही फकत सरकारी येवजण नासून संवेदनशील सरकाराची प्रतिकृती आसा. ह्या येवजणेक लागून गोंयकारांक तांच्या हक्काचें घर मेळटलें अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान म्हटलें. म्हजें घर येवजणेचें उक्तावण केल्या उपरांत अमित शाह उलयतालो. हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोंयकारांच्या मनात भयाचे वातावरण आशिल्लें, पूण प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला सरकारान हो मुद्दो गंभीर्यान घेत गोंयकारांक म्हजें घर येवजणे खाला तांच्या घराची कायदेशीर मालकी हक्क दिवपाचो निर्णय घेतलो. गोंयान एका फाटोफाट एक येवजणे हाडून सरकार लोकांक सक्षम करपाचो यत्न करता. उदरगतीचे बाबतीतूय गोंय खूब फुडें आसा. तेन्ना गोंयाक पुराय विकसीत जावपा खातीर 2047 मेरेन वाट पळोवपाची गरज ना. गोंय 2035-37 मेरेन पुराय विकसीत जातले म्हणून गृहमंत्री अमित शाह सांगता. म्हजें घर येवजणेच्या उक्तावणा उपरांत गृहमंत्री उलयताले. भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है. मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, 15 साल से मैं गोवा आ रहा हूं. गोवा में जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं और समस्याओं का समाधान हो रहा है, गोवा को पूर्ण विकसित बनने में 47 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी. 35 से 37 के बीच में ही हमारा गोवा पूर्ण विकसित गोवा बन जाए. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरा उपरांत अमित शाहान गोंयकारांक स्वदेशीचो नारो दिलो. आमकां आत्मनिर्भर जावपाक जाय जाल्यार स्वदेशी वस्तूच विकत्यो घेवच्यो पडटल्यो अशें आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान गोंयकारांक केलें. आयकात तांचें म्हणणें. केवल गोवा नहीं, देश भर की माताओं बहनों को एक बात बताने आया. अभी नवरात्रि के पहले दिन ही, अभी दशहरा हुआ है, नवरात्रि के पहले दिन ही मोदी जी ने 395 चीजों पर जीएसटी को 1/3 से ज्यादा कम कर देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा. खाने पीने की सभी चीजें 0 टैक्स पर ले आए और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें भी 5% टैक्स तक लेकर आए हैं. मित्रों, आजादी से अब तक सेल्स टैक्स पर, जीएसटी पर इतनी बड़ी कटौती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है. और इसी के कारण दीपावली पूरे भारतवासियों की शुभ जाने वाली है. मगर मोदी जी ने एक और आग्रह करा है कि इस दीपावली में हम सब ने एक संकल्प लेना है कि हमारे परिवार में कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं होगा. हम कोई विदेशी चीज
जो हमारे देश में नहीं बनी है, अनिवार्य न हो तब तक हमारे घर में नहीं लाएंगे। और मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 140 करोड़ की जनता और देश के सभी व्यापारी ये निर्णय करते हैं। व्यापारी अगर निर्णय करे कि हमारी दुकान से, हमारे शॉपिंग मॉल से केवल स्वदेशी चीजें बेची जाएगी, और व्यापारी ये निर्णय करे कि मेरी दुकान से सिर्फ स्वदेशी चीजें बेची जाएगी, और 140 करोड़ की जनता स्वदेशी ही खरीदने का काम करे, तो हमारा भारत देखते देखते महान भारत बनने का स्वप्न हम जल्दी से। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। रामा काणकोणकराचेर जाल्ले हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरप्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येत ह्या हल्ल्याचो निशेध केल्लो। तशेंच ह्या सभे उपरांत तांणी पणजेच्या पुलीस मुख्यालया कडेन धांव घेतिल्ली। रस्ते आडावन धरिल्ले, ह्या खातीर विरोधी आमदार, समाज वावुरपी आनी 450 परस चड लोकां आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केले। ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकर, प्रसाद गांवकर आनी प्रकाश वेळीप हाणें ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। रामा काणकोणकराचेर 19 सप्टेंबराक कांय जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरपी आनी हेर लोकांनी मोठे आंदोलन केल्ले। रामाक न्याय मेळोवन दिवचो तशेंच ताचेर केल्ल्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या मास्टरमाइंडाक धरचो अशी मागणी करीत आंदोलकांनी रस्ते आडयल्ले। तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आनी भाजपा कार्यालया कडेन मोर्चा व्हरून रस्ते आडावन धरिल्ले। हे खातीर आता पणजे पुलिशेन विरोधी पक्षाचे आमदार, समाज वावुरपी आनी 450 परस चड आंदोलकां आड गुन्यांव नोंद केल्यात। ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकार, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मयेकारांक तांचो मालकी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर आम आदमी पार्टी झगडटली अशें आश्वासन पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक आनी दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान दिलें। मया पक्षाच्या ऑफिस उक्तावणा वेळार उलयतना तांणी भाजपा सयत काँग्रेसीचेर लेगीत फोग काडलो। मयेच्या कस्टोडियन मालमत्तेचो विशय सुटावो करपा खातीर सरकारान 2014 वर्सा एबोल्युशन कायदो हाडलो खरो, पूण ह्या कायद्या खाला कितल्या मयेकारांक तांच्या जमनीचो मालकी हक्क मेळ्ळो काय म्हणून अरविंद केजरीवालान प्रस्न उपरासलो। मुखारल्या विधानसभा अधिवेशनात आमचे सरकार सत्तेर आयले जाल्यार आमी तुमकां जमनीचो मालकी हक्क दितले अशें आश्वासनूय केजरीवालान मयेच्या लोकांक दिलें। आम आदमी पार्टीन मया आपले ऑफिस उक्ते केला। आपाचे राष्ट्रीय फुडारी अरविंद केजरीवाल हांच्या हस्तुकी शेनवारा ह्या कार्यालयाचे उक्तावण जालें। ह्या वेळार दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आनी गोंयची प्रभारी आतिशी मार्लेना, आमदार वेन्झी विएगस आनी आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी हेर फुडारी हाजर आशिल्ले। 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड, इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेन्झी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए।
गृह आधार धरून सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात तांचो लाव कसो घेवचो हे सर्वसामान्य लोकांक कळना तेन्ना लोकांनी आमच्या ऑफिसात येवचे आमी तुमचे काम फुकट करून दितले म्हणूनय केजरीवाल उलयलो। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, गृहलक्ष्मी योजना है, ये योजना। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फेरीबोट कर्मचाऱ्याचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान दिवचल पुलिशेन रुपेश नायक आनी अनिकेत नावेलकर ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या। ही घडणूक सुर्ल फेरी धेग्याचेर घडिल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दुचाकी लेगीत जप्त केल्या। मजगती रामकृष्ण फडते हाचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात। ताची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिली। ही घडणूक 2 ऑक्टोबराक घडली। हल्लो करपाची ही घडणूक सुर्ल वळवय ह्या जलमार्गाचेर येरादारी करपी चांदोर नावाचे फेरीबोटीत घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चांदोर नावाची फेरीबोट वळवय फेरी धक्क्या वयल्यान सुर्ला फेरी धक्क्या कडेन येताली। फेरीबोट फेरी धक्क्या कडेन पावपाक कांय खीण आसतनाच फेरीबोटीत आशिल्ल्या रुपेश नायक हाणें फेरीबोट कर्मचाऱ्यांक गाळी घालपाक सुरवात केली। फेरीबोटीचो एक कर्मचारी रामकृष्ण फडते हाणें हे विशीं रुपेश नायक हाका जाप विचारलो तेन्ना तिडकल्ल्या रुपेश हाणें आपले स्कूटरीच्या डिकीत आशिल्लो कोयतो काडून रामकृष्ण फडते हाचे तकलेचेर मारलो। ते बरोबर रामकृष्ण फडते हो गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग ताका बांबोळेच्या GMCत उपचारा खातीर व्हेलो। थंय ताचेर उपचार चालू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हे घडणुके उपरांत रुपेश नायक स्कूटरी सयत थंयसरल्यान कुज्जो जाल्लो। हे विशीं दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दुबावीत आरोपी रुपेश नायक हाचो सोद सुरू केल्लो। मजगती रुपेश नायक हो पोडोशे वाठारांतल्या रानांत आशिल्ल्याची खबर मेळटकीच शुक्रारा राती PI विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI विराज धावस्कर आणि श्रीधर कामत हांच्या फुडारपणा खाला एके टिमीन रानात सोद घेवन दुबावीत रुपेश नायक हाका अटक केली। जाल्यार ताचे वांगडा आशिल्लो अनिकेत नावेलकर हाका नावेले वाठारांतल्यान अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हे विशीं फुडलो तपास दिवचल पुलीस करीत आसात। मजगती रामकृष्ण फडते हाचेर बांबोळेच्या GMCत उपचार चालू आसात आनी ताची भलायकी मातशी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा। दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांचे मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या हल्ल्याचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलचें हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। आमी युती खातीर तयार आसा, पूण ही युती गोंयच्या हितापुरती मर्यादीत आसतली म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता। आमची विचारसरणी आनी आमच्या धोरणाकडे आमी कशीच तडजोड करचे नात। फुडल्या कांय दिसां भितर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टी कडेन युती खातीर प्रस्ताव दवरतले म्हणूनय मनोजान सांगलें। ह्या नादी एकला चलोची भूमिका आपणायल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आता युतीची तयारी दाखयल्या। आमी युती खातीर तयार आसा, पूण ही युती गोंयच्या हितापुरती मर्यादीत आसतली म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता। भाजपा ज्या तरेचे राजकारण करता ताका तोंड दितलो जाल्यार युती शिवाय पर्याय नाशिल्ल्याचे आपल्या लक्षात आयिल्ल्याचे मनोज परब सांगता। ऐकात ताचें म्हणणें। आमी थर्ड लार्जस्ट पार्टी आसा गोंयची, सो आमकां कोणूच लायटली घेवपाक शकना। सो आमचो डिमांड सिंपल आसा, जे डिमांड आमी काँग्रेसी फुड्यांनी दवरतले, आम आदमी पार्टी फुड्यांनी दवरतले, गोवा फॉरवर्डा कडेन ऑलरेडी आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आसा, बट ऑफिशियल तेंच्या कडेन दिवप, ऑफिशियल तेंच्या कडेन उलोवप आनी ऑफिशियल तेंकां प्रेझेंट करप हें काम आमचें उरलां। ते आफ्टर CEC मिटींग आनी बाकीच्या वेळार जातले। सो वी आर ओपन फॉर अलायन्स, बट टेक कंडिशनल अलायन्स गोंयच्या हिताक लागून। आमी खंयसरूच गोंयकारांक परते सांगता, आमी खंयसरूच आमची आयडियोलॉजी, आमची पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज करपाचे ना। जर कॉम्प्रोमाइज करपाचे आमकां आसले जाल्यार आमी केन्नाच करपाचे। फक्त आतां BJP इतली फालतू पॉलिटिक्स करपाक लागले, इतली थर्ड क्लास पॉलिटिक्स करपाक लागले, पुलीस यूज करता,
गव्हर्नमेंट मशिनरीज यूज करता, ईडी यूज करता, आमचेर ईडी जाय ते आमकां फरक पडना. पूण जेन्ना तूं पुलीस यूज करता स्पेशली तेन्ना आमच्या इनोसंट भुरग्यांचेर जे गांवांक लागून झगडटा तेंचेर तुम्ही केसीस घालता, एफआयआर घालता. जर आमी आमचो इगो धरून रावले आनी आमी त्याच हितून जर स्टेटमेंट एडवांट रावले की ना हांव एकटो रावतलो, तूं एकटो वयतलो, तूं हो तो जर करून रावले जाल्यार गोंयकार उरपाचे ना. हे आमकां आतां जाणीव जाल्ली आसा. कित्याक बीजेपी नेक्स्ट लेवल डिफरंट लेवल पॉलिटिक्स स्टार्ट केल्ली आसा. ती पॉलिटिक्स टॅकल करतले जाल्यार खंय ना खंय तरी युनिटी जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ओपा प्रकल्पातल्या उदका पायपलायनीच्या दुरुस्तीचे काम निमणे पुराय जाल्लेले आसा. आता सांजे मेरेन पणजे वाठारात सगळ्या नळांक उदकाची पुरवण जातली. शुक्रार सकाळ सावन तशेंच शेनवारा सकाळी मेरेन उदका पायपलायनीच्या दुरुस्तीचे काम झुजा पावण्याचेर चालू आशिल्ले. ट्रीटमेंट प्लांटाची जी शुक्रारा सकाळी पायपलायन जॉइंटार सुटलेली ती रिपेअर करून आता उदक सप्लाय सुरू केल्लें आसा. पणजे भागात दनपारां 2 ते 3 पर्यंत उदक मेळपाची शक्यता आसा. शुक्रारा सकाळी लायटीचो प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान पायपलायन जॉइंटार सुटलेली आनी ही रिपेरिंगाचें काम बेगिन्या बेगीन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न PWDच्या इंजिनियरांनी ताच्या स्टाफांनी केल्लो. पूण शुक्रारा सांजे पर्यंत ही लायन जाली ना कारणान रातभर तांकां काम करचें पडलें आनी आतां ती पूर्ण जाल्ली आसा. शेनवारा दनपारां वॉटर सप्लाय सुरू केल्लो आसा. ताका लागून पणजेच्या भागांत उदक मेळपाची आतां 3 पर्यंत मेळपाची शक्यता वाडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश जय. महाराष्ट्रात 3 ते 7 ऑक्टोबरा मजगती चक्रीवादळ जावं येता हवामान खात्यान तसो इशारोय दिला. अरबी दर्यांतले पावसा उपरांतचे हे पयले चक्रीवादळ जावन आसा. श्रीलंकेन ह्या चक्रीवादळाक शक्ती अशें नांव दिलां. ह्या चक्रीवादळाचो परिणाम मुंबय, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचेर जातलो. 45 ते 55 वेगान वारे व्हांवतले. चक्रीवादळाच्या तीव्रते प्रमाण वाऱ्याचो वेग 65 किलोमीटर वा ताचे परस चड आसूं येता. 5 ऑक्टोबर मेरेन महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. महाराष्ट्रात 3 ते 7 ऑक्टोबर मेरेन चक्रीवादळ जातले. हवामान खात्यान इशारो दिला. बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून आंध्र प्रदेश आणि ओडिसाच्या खुबशा वाठारांनी खोग्यांनी पावस पडटा. जायते कडेन हुंवारूय आयला. शुक्रारा आंध्र प्रदेशात पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून 4 जाणांक मरण आयले जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आसा. जाल्यार ओडिसाच्या गजपती महालान पालसान कोसळिल्ल्यान 2 मरण आयले जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आसात. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 ऑक्टोबरा सावन चक्रीवादळाचो जोर कमी जावपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जीएसटी उत्सव सोंपता थंय आसा. भाजप सरकारान वीज दर वाड लागू केल्या. ताका लागून सरकाराच्यो येवजण्यो ह्यो सर्वसामान्य गोंयकारांच्या पाकिटमार येवजण्यो आशिल्ल्याचे सांगीत गोवा फॉरवर्डान वीज दर वाडीचो खर निशेध केलो. थर्मल पॉवर प्लांटांतल्यान वीज तयार जाता. ह्या थर्मल पॉवर प्लांटाक कोळसो लागता आनी ह्या कोळशाची वाहतूक तुमी गोंयच्यान करतात. कोळसो वाहतुकीचो प्रदूशण खेरीज गोंयाक आनी कसलोच फायदो ना आनी वयल्यान वीज दरवाडीचे वजे गोंयकारांचेर घालतात अशें विजय म्हणटा. सगळ्यांनी सांगिल्लें आहा की दरवाड जी जाल्या म्हणल्यार पॉवर टॅरिफ जी वाडल्या ताजे प्रोटेस्टान एक टोकन प्रोटेस्ट म्हणून आमी हांगा हे बिलांक उजो लावन आमी निशेध केल्ले आहा हे दरवाडीचो. आतां दरवाड अशे टायमार तांणी केल्या जेन्ना जीएसटी बचत उत्सव सोंपता थंय आहा. मार्केटान भोंवून आमदार येता थंय आहा घरान. ह्या सायडीन ही दरवाड जाता म्हळ्यार सरकार कितलो डायरेक्शनलेस बेरिंग कशें लूज जाला पळय सरकाराचें तें क्लियर कट कळटा. सगळ्यांनी तुमकां सांगिल्लें तातूंत एक सिद्ध जाता की सरकाराच्यो स्किमी म्हणटा त्यो गोंयकारांचे पाकीट मारपाच्यो स्किमी. सो GPS बी म्हणून कशें आसता पाकीट मार स्कीम बी सगळी. सो सर्वसामान्य गोंयकारांचे कशें पाकीट मारप हेंच सरकार करता. आज सुनील ढवळीकर म्हणटा हे सगळे पाकीट मार स्कीम आमची आसून पसून गोंयांत आमी पॉवर टॅरिफ सगळ्यांत कमी दितात देशा परस अशें तो एक जस्टिफाय करता. पळय गोंयांतल्यान कोळसो जो व्हरता तातूंत गोंयकारांचो पुलमांव जो काबार जाता तातूंत देशा खातीर तो गोंयकार आपलो पुलमांव उडयता त्या गोंयकाराक कितें फायदो जाता अशें धरया की सुनील सांगता तें सारकें म्हणून. तर म्हजो ताका प्रती एक काउंटर क्वेश्चन की गोंयांत जो मनीस कॉस्ट घेता वॉट इज द
physical cost, the medical cost of transportation of coal, because this is all thermal energy. हे कोळसो लासून इलेक्ट्रिसिटी जाल्या ताजो दर वाड केल्लो आहा. तो कोळसो आमचे गोंयच्यान वाडतात म्हणजे तो गोंयाक कितें फायदो जालो? हे सरकाराक म्हाका दिसता सरकारा कडेन कसलीच उत्तर ना. चिखले वाठारा टेम्पो आणि ओमनी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. वास्को पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. दर एकल्या दुबाविता वांगडा आशिल्ल्या वैयक्तीक वादाक लागून मुंगूल गँग वॉर जाला अशी माहिती दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकाम सिंग वर्मा हाणें दिली. वैयक्तीक वादाक लागून सगळ्यांनी मेळून हो हल्लो केल्ल्याचो आनी कट रचिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच ह्या हल्ल्यांत वापरिल्ले पिस्तूल तशेंच हेर शस्त्रां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणाचो आजून मेरेन तपास चालू आसा. देखिए, इसमें जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जितने भी लोग शामिल थे अटेम्प्टेड मर्डर के केस में, इसमें ये था कि अलग अलग लोगों के जो टारगेटेड इंडिविजुअल था उसके अगेंस्ट पर्सनल ग्रजेस थे. कोई ऐसे इंसिडेंट, पुरानी ऐसी लड़ाई जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहते थे, उसकी वजह से ये सारे इकट्ठे हुए एंड दे प्लान टू किल. और कुछ वेपन भी रिकवरी हुआ. हमने पहले वेपन रिकवरी किया था, एक पिस्टल, उसके अलावा काफ़ी कोयता, हैमर्स, ये सब रिकवर किया था जो पहले प्रेस ब्रीफिंग में बताया. जो 3 एफिस के पास कुछ किया है नहीं, उनके पास अभी कोई वेपन रिकवरी अभी तक नहीं. वो उनका एडवोकेट भी कह रहा था कि वो इन दिनों में जब मिल नहीं रहे थे तो वो घर पर ही थे. तो घर पर थे तो लोकल पुलिस को क्यों नहीं मिले, क्या है उसके? देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने जब इन्फॉर्मेशन वी वर ऑन द लुकआउट पूरे टाइम में, उनके घर पर भी रेगुलर चेकिंग की गई इस टाइम में, और वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी तब भी हम उसको चेक करते थे कहाँ पर है करके. बट अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसमें हम एक बार देखेंगे कि कहाँ कोई लैप्स हुआ है तो उसमें फिर एक्शन लेंगे. और कोई बाकी है एक्सपांडिंग वगैरह है क्या? अभी फिलहाल जितने हमारे नोन में थे उन सबको अरेस्ट किया जा चुका. येता त्या 2027च्या वेंचणुकेत गोंयांत आम आदमी पक्षाचे सरकार येतले असो दावो, असो विश्वास आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाणें उक्तायला. केजरीवाल हे शुक्रारा 3 दिसां खातीर गोंय दौऱ्याचेर आयिल्ले आसा. ह्या वेळार भाजपा सयत काँग्रेस पक्षाचेर लेगीत ताणें खर टिका केली. तशेंच काँग्रेस सरकार भाजपाक तेंको दिता अशें तांचें म्हणणें आसा. पळयात पुराय बातमी. आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे. आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी. पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है. बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है. जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है. इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया. अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा कानकोनकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे. एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमले किए गए हैं. आज गोवा के लोग डरे हुए हैं. आप किसी भी चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते. पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है. महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है. चारों तरफ इतना ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है. 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है. गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं. गोवा के लोग
सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज़्यादा चाहते हैं? दिस इज देयर बेसिक राइट, इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है, केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी। आपल्याचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याच्या 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकरान पुलिशेक आपलो स्टेटमेंट दिला। हातूंत ताणें मिंगेल आरावजो ह्या मनशाचें नांव घेतलां। 18 तारखेक जाल्ल्या हल्ल्या पयलीं ह्याच मनशान 2 फावटी आपले कडेन झगडी केल्ली। एके फावटी जाल्यार ह्याच मनशान बांबोळे खुर्सा कडेन आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचें रामान आपल्या स्टेटमेंटांत म्हटलां। आपणें जायत्या विशयांचेर आवाज काडिल्लो म्हणून रामान स्टेटमेंटांत सांगलां। आपल्याचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याच्या 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकरान पुलिशेक आपलो स्टेटमेंट दिला। हातूंत ताणें मिंगेल आरावजो ह्या मनशाचें नांव घेतलां। तशेंच त्या दिसा आपल्याचेर कसो हल्लो जालो, हल्लो करप्यांनी आपल्याक कितें म्हटलें हे विशीं सविस्तर जबाब रामान पुलिशेक दिलो। रामान आपल्या स्टेटमेंटांत म्हटलां तें अशें, हल्ल्या दिसा आपूण आनी आपलो इश्ट सोयरू जेवपा खातीर करंजळे एका रेस्टॉरंटांत गेल्ले। थंय एक दादलो आपल्या फॅमिली वांगडा फुडल्या टेबलाचेर बशिल्लो। कांय वेळान ताणें आपलो फोटो काडलो। आपूण ताका कितेंच विचारिनासतना तोच आपल्याक सांगपाक आयलो, तुजो न्ही, मेनूचो फोटो काडलो। तशेंच जेवण बीन आपूण भायर आयले उपरांत रस्तो क्रॉस करतना एकलो आयलो आनी आपल्या खांद्यार हात घातलो। आपल्याक कितें कळना फुडें ताणें आपल्या तोंडार मुठी मारपाक सुरवात केल्यो। ते उपरांत एकल्यान गावड्या हातूंत राखणदार गोंयचो म्हणीत आपल्याक मारपाक सुरवात केली। तशेंच दुसरो मनीस आयलो आनी ताणें आपल्या आमदाराचें नांव घेता म्हणून आपल्याक नाका जाल्ल्यो गाळी सावल्यो आनी मारलोय बी। उपरांत ताणें आपल्याक रस्त्यार धुकल्लो। तातूंतल्या एकल्यान आपल्या प्रायवेट पार्टाचेर लात मारली। ताणें आपल्या तोंडार शेणूय फासले। ते उपरांत आपूण बेशुद्ध जालो आनी आपल्याक फुडें कितें जालें तें याद ना म्हणून रामान स्टेटमेंटांत म्हटलां। ज्या मनशाचें आपूण नांव घेतलां त्या मिंगेलान ह्या नादी 2 फावटी आपल्या वांगडा झगडी केल्यात। जेन्ना आपूण जामिनाचेर भायर आयिल्लो आनी घरा वयतालो तेन्ना GMCच्या नर्सिंग कॉलेजी फाटल्यान ताणें आपले कारयेक फाटल्यांतल्यान हाडून मोकली। दुसरे फावट बांबोळे खुर्सा कडेन ह्याच मनशान आपल्याचेर 4-5 जाणांक घेवन हल्लो केल्लो। आपूण जायत्या विशयांचेर आवाज काडला, लोकांक सतावपी प्रस्नांचेर तोंड फोडून उलयला म्हणून रामान स्टेटमेंटांत म्हटलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV।